काणकोणच्या ललित रिसॉर्टान सीआरझेड नेम खुटयाळ्याक लावन दर्यावेळेक तेकून फेन्सिंग केला. झाड मारून दर्यावेळे मेरेन रस्तो पावयला म्हण थळाव्यांनी आवाज काडपाक सुरवात केल्या. गांवच्या लोकांनी उपजिल्लोधिकारी, राना खाते आनी पालिके मेरेन प्रकरण पावयले. रिसॉर्टातलो कोयर रस्त्यार उडयतात ताचो त्रास लोकांक जाता. प्रुडंटान ललित रिसॉर्टाच्या वेवस्थापनाक विचारले, ते तोंड उगडूंक तयार ना. ह्या ललित हॉटेलाचेर आमी कंप्लेंट दिली की कारण हांगा तुका भायर वेळेर धरल्या फेन्सिंग केल्या हॉटेलान, प्लस रोड आसा ते वेळेर म्हळ्यार रोड पावयले आसा. फॉरेस्टाक कंप्लेंट दिल्ली आसा, म्युन्सिपालिटीक कंप्लेंट दिल्ली आसा, डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ली आसा. सॉफीट आनी एक टॉयलेट टँक वेळेर मारलेला आसा सारकें म्हळ्यार विथीन 25 मिटराचेर आसा. जावं आतां आमी गांवचे लोकांन तर कितें केलें न्ही जाल्यार ते सीआरझेड येवप, बाकीचे सगळे सीआरझेडाचे एक्शन घेता. हॉटेलान कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा पळय विथीन 200 म्हणलेले त्या जाग्यार 100 मिटराचेर ते कन्स्ट्रक्शन आसा दिसता न्ही. हांगा आमगे पयलीं लोक कोणी एक सुरूक मारलो न्ही जाल्यार एक रोखडें फॉरेस्ट येतालें आनी एक्शन घेतालें. आनी आयज फॉरेस्ट एरिया खंयची ती फायंड आउट करपा जाय न्ही. फॉरेस्ट मारता आतां सद्या तरी पळय सगळें मोकळें केल्लें आसा. जें हांगा हेलिपॅड म्हळ्यार जाला तें 100 मिटराचेर घर आसा हांगा. मागे ते लागीं आसपा जायना. कितें हाडून उडयता ग? कितें हाडून उडयता ग? कचरा उडयता तेमी वर्साचो सगळे आनी लोकां वाट्या वयलो बीन हाडून उडयता सगळे. तुमकां त्रास जाता ग? तुमच्या बी जाता, जिवाणी जाता व्हडली. आनी तुमी सांगून पळयलें तांकां? सांगलें तांकां व्हडून नाका म्हणून? ते सांगलें हे मातशें निवळ कर म्हणलें तेमी कॅर केलें ना. वास्कोचो 116वो फामाद दामोदर भजनी सप्ताह शुक्रारा सोंपलो. सप्ताहांत थळाव्या आनी भायल्या कलाकारांनी भजन आनी संगीताच्यो कार्यावळी केल्यो. सप्ताहाची फेरी फुडले 7 दीस चालू उरतली. शुक्रारा सप्ताहाच्या निमण्या दिसा लोकांनी भजन आनी गजराच्या तालार मिरवणूक काडून नाल्ल दर्यांत सोडलो. पळयात वास्को दामोदर सप्ताहाच्या मिरवणुकीची खिणचित्रां. हालींच जाल्ले स्वतंत्रता दिसाच्या सुवाळ्या निमतान दक्षिण गोंयांत वेगवेगळ्या खेळांच्यो सर्ती जाल्यो. माजोड्ड्या वॉटर पोलो आनी स्विमींग जाल्यार कुंकळेक खेळा मेळावो आनी बायलांची फुटबॉल मॅच जाली. पळयात सर्तीची खिणचित्रां. फोमेंतो पुरस्कृत चौथी ऑल इंडिया बुद्धिबळ सर्त 29 ऑगस्ट सावन सुरू जातली. अंदू ही सर्त भारतातल्या सगळ्या खेळगड्यांक उक्ती आसतली आनी तातूंत इंटरनॅशनल मास्टर सुद्धा वांटो घेतले म्हण आयोजकांक विश्वास. सर्त 2 सप्टेंबराक सोंपतली. पणजे मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत सर्त जातली. सर्तीत 2 लाखांची इनामां दवरल्यात. फोमेंतो ऑल इंडिया बुद्धिबळ सर्तीची म्हायती दिवपाक शुक्रारा पत्रकार परिशद जाली. प्रायोजक फोमेंतोचे चेअरमॅन अवधूत तिमलोन सर्तीचे आयोजक रुद्रेश्वर संस्थेची तोखणाय केली. एफर्ट जो पळयलो हांवें की खरोच पांयाचो आनी घामाचो तो एफर्टा लागून हो टोर्नामेंट उरला
and with a small contribution from Fomento, they are getting good mileage for marketing this tournament, getting the participants, getting schools, getting the right involvement of the right people, and it is giving a good opportunity for students to participate. So we have managed to keep it alive despite the drought in business. अनुचित सर्त ओपन पद्धतीन आसा म्हण पयलेच खेप हे सर्तीन फामाद खेळगडे खेळटले हे आयोजकांनी सांगले. Start exactly at 10 a.m. and after the inauguration function, first round will be conducting. The rounds will be played as per the clause of Federation of India. And total 9 rounds will be played, and on 2nd September the prize distribution function will be held at 4 o'clock. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. इतल्या खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.